मोगा भाव भयणांनो, आयज आमी लुकाच्या 7व्या आविसराची शिकोप करूया. ह्या सुवातेर आमी पळोवया सोदपोतीच्या चाकराक जेजू बरो करता. नाईल ह्या सुवातेवयल्यान राण बायलेच्या पुताक जेजू बरो करता, म्हणजे जिवंत करता. जेजू बाप्तिजम करपी जोआवाची स्तुती करता. फारेजेवाच्या घरा जेजू जिवंक वेता. जेजू 2 रीणकारांची वोपार सांगता. हो आविसर सगळ्या आविसरांवून मातसो वेगळोच जावन आसा आनी हातून सगळे बरें करणारे आमकां दिसून येता. हातून बारीक सारीक गजाली दाखयल्ल्यो आसात. ह्या सुवातेर सोदपोतीच्या चाकराक बरी करणारी गजाल जावन आमकां मेळटा. जरी जेजू ह्या चाकराक वळखनासलो तरी ताणें ताका बरो केल्लो आसलो. फकत डॉक्टर लूक राण बायलेच्या पुताक बरो करणारी गजाल ह्या सुवातेचेर आमकां फावो जाता. फकत हें एकूच शुभ वर्तमान आसा. तातूंत डॉक्टर लूक आमकां दाखयता की फकत 2 मनशांक जेजू मरणांतल्यान जिवंत करता म्हणून. दुसरी गजाल आयराची दूख. लुकाचो 8वो आविसर 54 ते 55 वळींनी आमकां हें पळोवंक मेळटा. ह्या आविसरांत 18 पैकी पयल्या वोपारीन फकत लुकान बरयलां जेजू फारिजेवाच्या घरा वेता म्हणून. त्या सुवातेर एक बायल आसा आनी ते बायलेन ताका मागलेलो आसा. तातूंत 2 रीणकारांची गजाल परगट केल्ली आसा हेंय दिसून येता. ते शिमाव फारिजेवापेक्षा ती ओस्तरी म्हणजेच ती बायल खूब बरी आसली अशें दोनी जेजू क्रिस्त म्हणटा. लुकाचो 7वो आविसर 1 ते 10 वळींनी आतां आमी पळोवया. ह्या शारांत जायते रोमन सैनीक आसले आनी हो सैनीक रोमन आसलो. तो अधिकारी जावन आसलो. ताच्या हाता खाला 100 लोक आसले आनी हो मनीस विस्वास दवरणारो जावन आसलो. काफार्नांत देव मंदीर बांदताले तेन्ना ताणें जुदेव राष्ट्रा संबंदी आपलो मोग दाखयल्लो आसलो. तो एक अधिकारी जावन आसलो. तो वयले सुवातेचेर आसलो. तो आपल्या खंयच्याय सैनिकाक म्हणटालो की तूं हें कर वा तूं तें कर. त्यावेल्यान ते ताच्या उतरा उर्वी चलताले. म्हणजेच ताजी पदवी कितली व्हड आसली हें आमकां ह्या सुवातेवयल्यान समजून येता. तो जाणा आसलो की जेजूच्या थंय व्हड बोळ आसा म्हणून आनी ताणें हें उतर उलयत जाल्यारूच म्हजो चाकर बरो जातलो असो ताजो भावार्थ जावन आसलो. ताजो भावार्थ पळोवन जेजूक व्हड अजाप दिसलें. फकत 2 गजालींच्या वेळारूच जेजू अजाप करता. ह्या अधिकाराचो विस्वास आनी इस्रायेलाचो अविस्वास ह्या 2 गजालींक लागून जेजू व्हड अजाप करता. लुकाचो 7वो आविसर 11 ते 16 वळी प्रमाणे फकत डॉक्टर लूक ही खबर आमकां बरोवन दाखोळ करता. जेजून जें ताच्या जिवितांत केलें तें पुनर्जिवंतपण न्हय तर ताका ताणें बरो केल्लो आसलो. म्हणजे मरणांतल्यान जिवंत केल्लो आसलो. ताणें जेजून मेल्लो ते कुडीक जीव हाडलेलो आसलो. म्हणजेच तो पूर्ण मेल्लो आसलो आनी ती ताजी कूड ताणें जिवंत केल्ली आसली. आतां पर्यंत एकाच मेल्ल्या मनशाची खबर आमकां दाखयल्ली आसा आनी मरणांतल्यान जिवंत जावन तो स्वर्गार चडलेलो आसा आनी तो म्हणजे दोनी जेजू क्रिस्त जावन आसा. जे न्हिदलेले आसात ते मेलेले आसात तांच्या मदलो तो पयलो जावन आसा. जे न्हिदलेले आसात जे मेलेले आसात तांच्या मदलो तो पयलो जावन आसा. तोच मोहिमेन मरणांतल्यान जिवंत जाल्लो आसा आनी आयज तो सर्गीच्या राजान बापाच्या उजव्याक बसलेलो आसा. जे कोण क्रिस्ताक मेलेल्यांतल्यान जिवंत जाला म्हूण सोत मानता तांच्या थंय आयज तारण आसा. हें तारण व्हड जावन आसा आनी जे कोण क्रिस्ताचेर विस्वास दवरून मेल्यात
ते ताजे सारके जिवंत जातले. म्हणजेच हें रॅप्चराच्या दिसा घडून येतलें. जेजूचेर बावर्त दवरून मेल्यार ते सगळे जिवंत जातले आनी तांकां मोयमेवंत कूड फावो जातली. ह्या सुवातेर राण बायलेच्या पुताची खबर खऱ्यांनीच एक दूख दिणारी अशी जावन आसा. तो त्या राण बायलेचो एकलोच पूत जावन आसलो. ताच्या मरणा वरवीं तिका बरीच दूख जाता. कारण जेन्ना जेजू नायल गांवांत वेतालो तेन्ना त्या राण बायलेच्या पुताचे मोडे घेवन लोक वेताले हें ताणें पळयलें. म्हाका दिसता बायबलांत फकत 3 लोकांचीच खबर आमकां मेळटा जी ताणें मरणांतल्यान तांकां जिवे केले म्हणून. पूण क्रिस्तान 3 चड लोकांक बरें केल्ले आसले. फकत ह्यो 3 घडण्यो उदाहरणां पासत आमकां दाखयल्ल्यो आसात. एक ल्हान चेडो, एक तरणाटें चेडूं आनी एक व्हड दादलो. ह्या बायलेची जेजून काकूत केल्ली आसली. जेजून तिका पळयल्ली आसली. तिका कोणूच नासलो. तिच्या पुताक जिवंत केल्लो अशें जेजूची येवजण जाली. जेजून मरणांतल्यान जिवंत करचे पासत हीच पद्दत उपेगांत हाडलेली आसली. तो तांचे कडेन उलयलो. पयली तेसलोनिकारांक चीट 4 आविसर 16 आनी 17 वळीन कितें सांगलां हें आमी पळोवया. तर हुकूम परगटल्या आदीं दुतांचो ताळो घासतलो आनी देवाचो कोर्णो वाजतलो. तेन्ना सोमी आपूण खाशा स्वर्गावेलो देंवतलो आनी क्रिस्ताचेर बावर्त धरून मेल्यात तीं पयलीं जिवंत जातलीं. त्या उपरांत आमकां तेन्ना पर्यंत जिवीं उरलेल्यांक क्रिस्ताक अंतराळाचेर मेळच्या खातीर तांचे बरी कुपांचेर उखलून व्हरतलो. म्हणटच आमी सदांकाल सोम्याच्या बरी आसतल्या. मोगा बाबणानो, ही कितली बरी आनी खुशालकेची गजाल ती तुमी पळयात. तो आमचेशी सारको उलयणारो देव जावन आसलो. ताचें उतर सोद जावन आसा. ताची बासावणी सोद जावन आसा. तो शांतीचो आनी मोगाचो देव जावन आसा. लुकाचो 7 आविसर 19 आनी 20 वळी प्रमाणे आतां आमी पळोवया. आमी मॅथ्यूच्या आनी मार्काच्या शुभवर्तमानाच्या पुस्तकांत बाप्तिजम करणाऱ्या जुआंवाक पयलींच पळयल्लो आसा. म्हणजे सुरवातेक आमी ताजी खबर पळयल्ली आसा. ताजें आंगोस्त्र आनी ताजें खाण आनी ताजें पियण वेगळेंच जावन आसलें. तो वेगळेच तरेचो मनीस जावन आसलो. ताज्या खाणा वरवीं व ताज्या आंगोस्त्रा वरवीं तो वेगळो जाल्लो नासलो, तर ताज्या संदेशा वरवीं तो वेगळो जाल्लो आसलो. देवान ताका पाठयल्लो आसलो आनी देवाचें काम ताज्या वरवीं पूर्ण जावचें आसलें. तें खूब व्हड जावन आसलें. आयज देवाची येवजण जायत्या जाणांच्या जिवितांत आसा आनी ती पूर्ण जावची आसा. त्या पासत देवान जण एकल्याक विचून काडलेले आसा. आयज जायते लोक आसात, पूण देवाची सेवा चाकरी करणारे एकदम उणे आसात. तांकां देवाचें कांयच पडोन गेलें ना, तर ते आपणाचेंच पळयतात. अशें जालें जाल्यार संवसाराच्या लोकांक देवाच्या उतराची खबर कशी फावो जातली आनी ते कशे तारणाक येतले. हाचो जबाब हांव तुमकांच विचारतां. मोगा बाबणानो, हाजेर तुमी विचार करून पळयात. तर एके बायलेक देवाच्या चाकरान विचारलें, क्रिस्ती जावचे पासत कितें करूंक जाय? त्या बायलेन जबाब दिलो, बरें क्रिस्ती जावचे पासत शेजाऱ्याशी मोगान रावचें, कोणाच्यो खबरो करच्यो न्हय, मोगान सगळ्यांशी रावूंक जाय. एक बरो भावार्थी क्रिस्तांव जावचे पासत तिणें गोड यादी दिली. पूण त्या देवाच्या चाकरान तिका म्हटलें, ह्या वरवीं बरो क्रिस्ती तूं जावंक शकली ना व जावंक पावना. पूण ह्यो सगळ्यो गजाली क्रिस्ती जाल्या उपरांत करच्यो आसात. तर पयलीं क्रिस्ती जातलो जाल्यार मनशान दोनया जेजू क्रिस्ताचेर भावार्थ दवरूंक जाय. ताच्या रोगताचेर भावार्थ दवरूंक जाय. तो मेल्लांतलो जिवन जालो म्हूण ताचेर विश्वास दवरूंक जाय आनी आपलें तारण जोडून घेवंक जाय. तेन्ना ताका बरो भावार्थी
व तो नव्यान जल्मला अशें आमच्यांनी म्हणूं येता. मनशाचो नवो जल्म जावंक जाय हें खूब म्हत्वाचें जावन आसा. क्रिस्तांव जावप म्हणजे क्रिस्ताक आपलो सोडणदार म्हणून मानून घेवप आनी हो अनुभव आपल्या जिवितांत जण एकल्यान घेवचो अशीच देवाची येवजण जावन आसा. 2 कोरिंथकारांक चीट 5 आनी 17 वळीन कितें बरयलां तें आमी पळोवया. म्हणटच कोणूय क्रिस्ताच्या एकवटान आसा तर तो एक नवी रोजना पोरणे गेले आनी आतां सगलें नवें जालें. जांकां क्रिस्तान आपलो संदेश दिलो तांकां ताणें सांगलें जांकां तांच्या पुर्वजां पासून जो स्वभाव फावो जालो त्या स्वभावा प्रमाणें ते आसात. हें ताणें दाखोळ करून दिलें. बाप्तिजम करणारो जोआंव ह्या वेळार बोंदकणीत आसलो आनी बेगीनूच ताजो आवाज बंद जावचो आसलो. जेन्ना जोआंव बोंदकणीत आसलो तेन्ना ताच्या मनांत दुबाव उत्पन्न जाले. जोआवान जो प्रस्न विचारलो त्या प्रस्नाचो कांय लोक असो अर्थ घेतात. ते म्हणटात की बोंदकणीत आसतना तो निराशी आसलो, दुखेभरीत आसलो. पूण हांव ह्या उतरांचेर मातपूण विस्वास दवरूंक तयार ना. जोआवान देवाच्या राज्याचो संदेश दिलो आनी राष्ट्राक ताणें दोश लायलो. तो दोनयाचो रस्तो नीट करणारो जावन आसलो. ताणें ताका वळखलो आनी लोक त्याच पासत 3 आविसरांत 16 आनी 17 वळीन म्हणटा जोआवान ताका सोमेस्ताक जाप दिवन म्हटलें हांव तुमकां उदकाचें स्नान दितां पूण म्हजेहून बळवंत एकलो येता आनी ताच्या वाणाची वादी सोडूंक हांव उपकारना. तोच पवित्र आत्म्यान आनी उज्यान तुमकां पवित्र स्नान दितलो. ताचें सूप ताच्या हातांत आसा आनी तो आपली मळणी सासरूंक नितळ करतलो, गंव आपल्या कोड्यांत भरतलो आनी तोंड पालवना तसल्या उज्यांत लासतलो. दोनूय झेजून जोआवाचो प्रस्न मानून घेतलो आनी तांकां वाट पळोवंक सांगलें. तांणी तें खूद पळोवचें अशी ताची येवजण आसली. ताणें तांकां सांगलें आयजया बाकनारा वरवीं केल्लें बाकीत पूर्ण जाल्लें आसा. आयजयाचो 35 आविसर 5 आनी 6 वळी प्रमाणें तेन्ना कुड्डे पळयतले, बेरे आयकतले, थोटे ओरणा सारके उडयो मारतले, मोन्याची जीब बोळान उलयतली, रानांत उदकाच्यो जोरी व्हांवतल्यो आनी अरण्यांत जोरे उदके जातले. ताणें जोआवाक हेंच सांगलें की ताणें ताजेर विस्वास दवरचो. मोगा बाबणानो, आयज तो तुमकां आनी म्हाका सांगता. मनशाच्या मनांत कितें दुबाव आसलो जाल्यार तो तेजें शाणेपण न्हय तर तें ताजें पिशेपण जावन आसा. मनशाचें पिशेपण मनशाक व्हड करूंक शकना तर तें मनशाक एक पिसो थारायता कारण तें कित्याकूच ताजें उपकार ना. देवाचें उतर सांगता देवाचें पिशेपण हें मनशाच्या शाणेपणावून व्हड न्हय आनी मनशाचें शाणेपण हें देवाच्या पिशेपणावून व्हड न्हय. तर आयज ह्या वेळार आमकां फुडें कितें दाखयता तें आमी पळोवया. लुकाचो 7 आविसर 24 आनी 35 वळी प्रमाणें जोआंव खूब दिटायेन रावणारो मनीस जावन आसलो. ताणें आपलें काम नेटान केल्लें आसलें. मालाकीच्या 3 आविसरांत आनी पयले वळीन सांगलेल्या प्रमाणें ताणें सगलें केल्लें आसलें. जोआंव मसियाच्या मुखार चलणारो जावन आसलो. हें बाकीत जें पोरण्या कारणांत बरयल्लें आसलें तें पूर्ण जाल्लें आसलें. पळयात, म्हज्या मुखार रस्तो तयार करच्या पासत हांव म्हजो मनीस धाडटां आनी तोच मनीस जोआंव जावन आसलो. जोआंव बाप्तिस्ताचें नांव जावन आसलें. लुकाचो 7 आविसर 30 ते 32 वळी प्रमाणें दुसऱ्या उतरांनी सांगचें जाल्यार तें पिड्ड्यार जाल्ल्या भुरग्या प्रमाणें जावन आसा. तें आयज सुद्दां लागू पडटा. आयज आमी ह्या संवसारांत पळयता, संवसारांत कितलेशेच लोक आसा जे देवाच्या शिकवणे पासून पयस जाल्ले आसा. तांकां देवाचें उतर कशें फावो जातलें हो एक व्हड प्रस्न आसा. पूण आयज संवसाराक देवाचें उतर परगट जायत आसा. जरी त्या वेळार बाप्तिजम करपी जोआंव
व देवाचें उतर पुरगट करी, तरी आयज देवाचे मनीस देवाचें उतर पुरगट करीत आसा. कोणेनूच आपल्याक देवाचें उतर फावो जावंक ना अशी निभा दाखोवची न्हय, कारण सगळेच तरेन देवाचें उतर पुरगट जायत आसा. आनी हें जावचें काम आतां पूर्ण जावचें आसा. जेन्ना हें काम पूर्ण जातलें तेन्नाच देवाचो दीस लागीं पावतलो. आनी त्या दिसा दोनी जेजू ख्रिस्त ह्या संवसाराचेर येतलो. तेन्ना सगल्यांक देवाच्या मुखार उबें रावचें पडटलें. जोण एकल्याक आपल्या कामा प्रमाणें फावो जातलें. मोगाळ भाव-भयणांनो, आयज जर आमची गोत अशी आसा आनी आमी पातकाचे बोगसणे मागून आसतना ह्या संवसारांत जियेता, जाल्यार आमचो नास हो जावचो आसा. कारण देवाचें उतर सोद जावन आसा. कारण देवाचें उतर सांगता सगळे पातकी जाल्ले आसात आनी कोणूच बरो ना, एकलो पासून बरो ना. आनी ह्या उतरांचेर आमी विश्वास दवरूंक जाय. आमचीं पातकां जर बोगसतलीं जायत जाल्यार जेजूच्या रोगता वरवींच तीं धुवन काडुया आनी धुवन काडूंक जाता. आमचे भितर जरी कितलेंय व्हड पातक आसलें जाल्यार जेजू क्रिस्ताक तें काडून उडोवपाक व्हड वेळ लागना. तो आमच्या पातकाचें आमकां बोगसणें दिवंक शकता. तो मोगाळ देव जावन आसा. तो काकुतेचो देव जावन आसा. तो सोंसणीकायेचो देव जावन आसा. मोगाळ भाव-भयणांनो, तुमी कोणूय आसुनी, जर तुमी पातकाचें बोगसणें मागूंक ना तर तुमी शेणलोले आसात. हें आमकां पवित्र पुस्तक सांगता. कारण जेजू कडेन जो कोण येता तो ताजो जावन आसा. जो कोण जेजू कडेन येना तो संवसाराचो जावन आसा आनी संवसार हो सैतानाच्या हातांत आसा. आयज आमी जायते कश्ट करतात आनी व्हड भार घेवन आसात. पूण दोनी जेजू तांकां म्हणटात, तुमी म्हजीशी येया, हांव तुमकां समाधान करतलों. हांव तुमकां शांती फावो करतलों. तुमकां सैतानाच्या गुलामपणांतल्यान हांव सुटका दितलों. तुमकां दुखान, त्रासान आनी सगले तरेच्या अडचणांनी जेन्ना तुमी आसतात वा तुमी पडटात तेन्ना तुमकां हांव आदार दितलों. तुमच्या हाताक धरून हांव तुमकां उखलतलों. हांव तुमकां चलयतलों. मोगाळ भाव-भयणांनो, आयज इतलीं व्हड उतरां ह्या संवसारांत आमकां कोणूच दिवंक शकना. जेजू आमकां फकत बरवसो दिवंक शकता. तो आमकां जिवीत दिवंक शकता. ताचें उतर सोद जावन आसा. तो फटकिरो देव न्हय, कारण मेल्ल्यांतलो पुनर्जीवन जाल्लो तो एकलोच जावन आसा आनी मनशाच्या पातका पासत मेल्लो तो एकलोच जावन आसा. आयज जायते जाण ह्या संवसारांत जल्माक आयले, जायते जाण मरून गेले, पूण कोणाच्याच लागीं घडलें ना एका मनशाक तारण दिवच्याक. पूण दुनिया जेजून तुका आनी म्हाका तारण दिलें. आयज ताणें तुजी आनी म्हजी काकूत केली. आयज तूं देवाचें उतर आयकता. जेजून तुज्या पासत कितलें दूख आनी त्रास सोंसले हें तूं जाणा. खुर्साचेर लोजेचें मरण तो मेलो आनी आयज नव्यान तो पुनर्जीवन जालो. 40 दीस तो संवसारांत परत जियेलो आनी स्वर्गार चडलो. आनी तो म्हणटा, हांव येवचो जालो. मोगाळ भाव-भयणांनो, कितलीं शांतीची आनी समाधानाची उतरां ती तुमी पळया. तो येवचो जालो कित्याक? ह्या संवसाराक पळोवच्याक? ह्या संवसारांतली ग्रेसकाय व्हरच्याक? ना, तर ह्या संवसारांत जें कितें आपलें आसा तांकां व्हरून घेतलो. तर ताजें कितें आसा? ताजें हेंच जावन आसा की ताज्या उतरा प्रमाणें जे कोण चलतात त्या सगल्या भावार्थ्यांक तो आपल्या सांगाता व्हरतलो. आनी हीच एक व्हड खुशालकाय जावन आसा. सर्गीच्या राज्यांत आमी वेतले. 1000 वर्सां आमी ताज्या सांगाता आसतले आनी त्या सुवातेचेर केन्नाच दूख आसचेना, रडणें आसचेना, न्ही म्हूण कसलोच भार थंय कोणाचेरूच आसचोना. तर मोगाळ भाव-भयणांनो, आयज ह्या राज्यांत आमी वचूंक तयार जावया. तर मोगाळ भाव-भयणांनो, ही कार्यावळ तुमकां कशी लागली आनी ह्या कार्यावळी संबंदी तुमी म्हाका खंयचे प्रस्न विचारूंक सोदता आनी तुमची कसली मागणी आसात, आयजूच तुमी म्हाका कळयात.